हां हॅलो कशी आसात? आमी बरी आहात. तुम्ही खंय आहा? आसा गोट. घट आनी ह्या दिसांनी कितें कोणाचो शूट घेता? ह्या दिसांनी पळयतालो कोण तरी मेवता काय म्हण. हिंगा तो डेक्स्टर फुटाडो आसा. डेस्टर फुटादो. वय ओके म्हणटोच तो म्युजीक वाजयता. वय तो म्युजीक वाजयता. म्हणटोच तुमची वीश आसा आसतली ताचो प्रोग्राम करूं. चलया तेंगे तुका दाखयता तेजें घर. पूण तुमी ताका बरी वळखतात? वय आमी ताका आमचो म्हाजो गोड फ्रेंड तो. गुड फ्रेंड. वय तुजें नांव? म्हाजें नांव निखिल फेर्नांडीस. निखिल फर्नांडीस. आनी तुजें? सारा फेर्नांडीस. पयले सुवातेर हांव जाणा जावंक सोदतां तुमी म्हजो प्रोग्राम पळयतात? हय आमी तुजो प्रोग्राम पळयता. आनीक खरेंच तुमकां आवडटा? वय म्हाका सारको एकदम आवडटा. चल तर ताचें घर दाखयात. चल आपय ताका. डेक्स्टर डेक्स्टर तुका एक सरप्राईज आसा भायर यो. या तुका कोण मेळपाक आसा. हॅलो अरे कसो आसा? मागीर तुजें संगीत कशें चल्लां? हय हो जावन आसा डेक्स्टर फुर्तादो. संगीताच्या मळार जायतीं ताणें अखंड पावलां मारल्यात. म्हाका एक हावेस आसा की फुडाराक एक बरो संगीतकार तो जातलो. आनीक ह्या खिणांत तुजी दोग जाणीश्ट जाणें ही कार्यावळींत खासा ही कार्यावळ तुज्या पासत घडोवन हाडूंक म्हाका हांगासर हाडला. त्या पासत पयले सुवातेर हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. डेक्स्टर तुका हांवें येवकार दिलाच. तरी आसतना आयज पालकाचेर जावं संगीताच्या मळार खासा आमचें तियात्रांतलें संगीत हाका जायतो उणाव आसा. आनीक कलाकारांची जायती उणीव भासता. नवे कलाकारांक आमी आमंत्रीत करतात. ह्या खिणांत बरी गजाल तूं म्हाका मेवला. सुरवात करता आसतनाच एक धाकटीशी विनंती. तूं एक बरो संगीतकार फुडाराक जावचो आनीक सद्याक तूं आसा. ह्या खिणांत एक पीस वाजोवन दाखोवचो ना? वय शुअर वाजयतलो. चल या तुजो इन्स्ट्रुमेंट. या खरेंच तुवें एका बऱ्या कांतारान आयच्या ह्या कार्यावळीक सुरवात केल्या. डस ह्या खिणांत हांव तुज्या लागच्यान आमच्या ऑडियन्सांक कळोवचें अशें मागतां की तूं कितें शिकता आनी तुजें शिकप कशें चल्लां. सद्याक हांव म्हाजी 3rd इयर BA करता सेंट झेवियर्स कॉलेजीन म्हापसा. आनी शिकप बरें चलता. आनी प्लस सायड बाय सायड म्हाजें म्युजीकूय चलता आनी तशें एडजस्ट करता हांव. आनीक म्युजिकान तुवें कितल्यो ग्रेड केल्यात? ग्रेड सद्याक चलता म्हाज्यो. हांव वायलिनान एक 4th ग्रेड करता आनी तशें ग्रेडीक म्हाजें सगळें म्हणजे एवरी इन्स्ट्रुमेंट गॅप कहो पडला म्हाज्या ग्रेडीक. सो आय हॅव नॉट कंप्लिटेड ऑल माय ग्रेड्स. सो आतां सद्याक वर्क इन प्रोग्रेस कहो आहा. डेक्स्टर एक अदीक म्हायती तुवें आमकां दिल्या. ती म्हणटोच तूं शिकता आसतनाच हें संगीत वाजयता एक बरी गजाल आनी आयज गरज आसा. हांवें सांगलां आदींच फुडें सांगलां. तो डेक्स्टर ह्या संगितांत म्हणटोच हांव म्हणूंक सोदतां खेरीतपणी तियात्रांत तुवें केन्ना पावल दवरलें तुका उगडास आसतलो? वय तियात्रांत हांवें एटलीस्ट 2010 तेन्ना हांवें पयलो तियात्र थेंबे कॉमेडियन 64 तेजो हांवें पयलो वाजयला. आनी पयलोच म्हाका हांव तियात्रांत पावलो
म्हाजो एकलो सर आहा सर रॉय मिनेजीस दिवारचो तो. सो आयज तेकाच लागून म्हाका म्हाजें म्हणूंक जाता हांव आयज तियात्रान वाजयता खो कित्याक तेणें म्हाका एक बॅकअप खो दिला. सो जेन्ना तुवें पयलोच तियात्र ज्या तियात्रान तुका रॉय मिनेजिसान इंट्रोड्यूस केलो तेन्ना तुजे थोडे अनुभव तुका कशें दिसलें जावं तूं संगीत पयलोच वाजयता तेन्ना भिरांत दिसली गाबरलो जावं बरो उमेदीन वाजयलो. पयलो स्टार्टींग बसींत वयताना हांव बरो उमेदीन कहो हांव आतां तियात्राक पयले फावटी वाजयता. सो थिंगा पावले उपरांत म्हाका हांव एक्चुली केन्ना असो भायर केन्ना वाजोवंक ना. सो तेन्ना म्हाका जेन्ना सॉल्फां दिलीं हांव ते वाजोवंक लागलो आनी जेन्ना तियात्र स्टार्ट जालो हांव मातसो म्हाजी खंय एक भिरांत खंय आहली काळजान म्हाज्या थोडी म्हणटा म्हाजे नोट्स ते हिंगा थिंगा चुकले आनी हांव तेन्ना सारको अमेचर सारको तेन्नाच शिकता बिगिनींग आनी म्हाजो आनीक ट्रांपेटर आहलो बट हांव तरी पूण थिंगा बेश्टो आहलो थिंगा कितें पंप कोत्तालो. हय पूण तियात्र जाल्या उपरांत कितें उर्बा मेवली. वय तियात्र जाले उपरांत म्हाका एक डिफरंट फिलींग कहें म्हणजे मोकळें हांव सजमतालो सदां म्हाका मोकळें जावचें ना कहें हांवें ओके म्हणजे तियात्र वाजोवन म्हाका दिसलें ओके मोकळें कितें जाता म्हणून. सो तो हांव फुडें गेलो. आनीक त्या उपरांत तुवें आनीक तियात्र वाजयले. वय हांवें तेच्या उपरांत रेमी सान्स ऑफ एंटनी द वेल्सांव तेजो तियात्र गिरेस्काय तेका वाजयतालो. म्हाकाय सांपडलो. वय त्या तियात्रान हांव भुमिका करतालो आनी तूं वाजयतालो. वय सो आनीक तांतले थोडे अनुभव. थिंगा म्हाजो आनेकलो एक्चुली थिंगाय वचून हांव मातसो भियेतालो कित्याक तेन्नाच म्हाजें तें स्टार्टींग कहें. सो थिंगा हांव डिपेंडंट आसतालो आनी म्हाजे ट्रम्पेटर दुसरो मेट आहलो तो हांव तेजेर सारको डिपेंडंट आहलो आनी हांव केन्नाच वाजयनाहलो कित्याक म्हाका सदांच भिरांत दिसताली जे हांव मिस्टेक करीत काय. तो हांव सदांच सेकेंड वाजतालो हांव सगळ्यांक सांगतालो हांव पयलो सेकेंड वाजता म्हणून. सो मागीर तेच्या उपरांत हांव कॉमेडियन सोकोर हाच्या तियात्राक कुट्टाळेचो तेच्या तियात्रांत हांव वाजयतालो. उपरांत पास्कुआल रॉड्रिगीस तेजोय पासून तियात्र वाजयला आनी हय बेश्टे हांव रिप्लेसमेंटाक वयतालो. मागीर हांव उपरांत हांवें एंटनी सिल्वेस्टराच्या तियात्राक म्हाका तियो आल्वारीस ताणें म्हाका हें केलो. सो तेका वाजतालो आजून पासून वाजता बट नॉट एज फिक्स एज जस्ट हें. सो थिंगा बसून म्हाका खूब इम्प्रूवमेंट मेवलें बिकॉज म्हाका तियो असलो मिस्त्री मेवलो थिंगा तो डिफरंट स्टायल वाजोवपाची तेजी आनी म्हाका ताचे कडल्यान खूब शिकोंक मेवलें कशें कितें वाजोवपाचें केन्ना कितें सारकें आहा सारकी चूक जाता केन्ना म्हाका सारकें तो सारकें कळून दितालो म्हाका सारकें करेक्ट करतालो म्हाका. सो आनी हय हांव फर्स्ट ट्रम्पेट वाजोवपाक एकदम भितालो. सगळ्याक हांवें सेकेंड इवन एंटनी सिल्वेस्टर तियात्राक हांव सेकेंड वाजता आनी सगळ्याक हांव सेकेंडूच वाजतालो. पूण तियोच्या सांगाताक तूं सेकेंडूच वाजतालो. वय सेकेंडूच वाजतालो हांव तरी पूण म्हाका भिरांत खंय दिसता. आनी मागीर कॉमेडियन सोकोराच्या हेड तियात्राक हांवें ताणें तो म्हाका सांगूंक लागलो तें एकलो वाजयचो पडटलो म्हणून. तेन्ना म्हाका सारकी भिरांत खंय दिसोंक लागली तरी पूण गेलो ओके म्हणून त्या तुपा म्हणून गेलो आनी प्रॅक्टीस करता थंय जालें हांवें वाजयलें एकलें. पूण तरी पूण तो किबोर्डिस्ट आहलो तो म्हाका मातशें सपोर्ट केलो पूण आमचें बरें वयतालें. उपरांत म्हाका मारियो मिनेजीस तेणें म्हाका आपल्या तियात्राक वाजोवपाक आपयलो आनी तेजो पयलोच तियात्र वाजयलो तो हांवें बेंदूल मे सिजन आहलो तेजो पयलोच तियात्र वाजयलो आनी तो म्हाका म्हणूंक लागलो तो एकलोच वाजयचो पडटलो म्हणून. हांवें म्हणलें हांव घेतलो म्हणलें करेज वाजयतलो म्हणलें आनी आख्खो सिजन बेंदूल हांवें एकलोच वाजयलो आनी सद्याक हांव पाद्री मोगान पडलो हाका वाजयता आनी अजुनूय चलता तो. सो आनी 27 आतां न्यू रिलीज जावपाचो आहा हांव आसता मारियो मिनेजीसाचे. आमी फुडें उलोवप व्हरच्या आदीं आनीक एक विनंती तूं वायोलिनाचेर एक पीस मारूं. ओके शुअर.
दिसता तुझ्या इन्स्ट्रुमेंट हँडलिंगाचेर थोडे भोव आमकांय थोडे अनुभव आयल्यात की तूं जायतो हार्ड प्रॅक्टीस करून करून आपलो वावर फुडें व्हरूंक सोदता. मातसो परत फाटीं वेता आनीक जे भशेन पाद्री मोगान पडलो आनीक मारियोचो आदीं तुवें बेंदोल हो एकल्यानूच वाजयलो आनीक फुडलो तियात्र तूं एकलोच वाजयतलो. होय एकलोच वाजयतलो. हां तर ह्या खिणांत हांव तुजेर एक धाकटीशी बोडी मारूंक सोदतां ती म्हटल्यार ह्या तियात्राचें जें बेंदोल तूं वाजयतालो एकल्यानूच वाजयला ताचें संगीत तुवेंच बरयलां. होय संगीत हांवेंच बरयलें. आनीक ह्या हें जें संगीत तुवें बरयलां तेन्ना त्या आदीं तूं संगीत बरयतालो. ना हांव डिपेंडंट नासलो हेच्या पयलीं दुसऱ्यांचेर डिपेंडंट नासलो. पूण तुवें ह्या तियात्रांत संगीत बरयल्या उपरांत जे पार्ट्स जावं ऑर्गनिस्टाक जावं ड्रमराक तुवें वांटून दिले. होय आमी प्रॅक्टीस करतनाच आमी बाराबर एकठांय जावन आमी एकामेकाक सांगताले तूं इतलें वाजयतलो हांव इतलें वाजयतलो एकामेकाक आमी हेल्प करताले. तर म्हाका दिसता ह्या खिणांत आमी मुखार वेच्या आदीं संगीत जें तूं बरयता तुजी स्टायल बरोवपाची तूं कसो बरयता एक खंयच्याय कांतारीच्यो एक 4 लायन्स म्युजीक ओके बरोवन बरोवपाचें. हय हय ओके ओके